ಜ್ಞಾನ ನೀನೊಲಿದೆನ್ನ ಸದಾನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಪೊರೆಯನ್ನ ನೀನೊಲಿದೆನ್ನ ಸದಾನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಪೊರೆಯನ್ನ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಪವಮಾನ 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 ಹರಿಸುತ ಹರಪಿತ ಚರಾಚರ ಸ್ಥಿತ ಶರಣ ಜನರ ಪಾಲ ಹರಿಸುತ ಹರಪಿತ ಚರಾಚರ ಸ್ಥಿತ ಶರಣ ಜನರ ಪಾಲ ಹರಿಯಾಜ್ಞದಿ ಜೀವರಿಗೆ ತುದಿಯಲಿ ಅವರವರ ಗತಿ ಪ್ರದಾತ ಹರಿಯಾಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಜೀವರಿಗೆ ತುದಿಯಲಿ ಅವರವರ ಗತಿ ಪ್ರದಾತ ಪಾಲಯ ಮಾ ಪವಮಾನ 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 ಮುದ್ದು ಅಭಿನವ ಜನಾರ್ದನ ವಿಠಲನ ಪದ್ಮ ಪಾದಯುಗಳ ಕೀಲಾಲಯ ಮಧುಪ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಕರುಣಾಲಯ ಹರಿಪದ ಕೀಲಾಲಯ ಮಧುಪ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಪವಮಾನ 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 ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ ಕೀ ಗುರುರ್ವ್ಯಾಸಃ ಗುರುರ್ಮಧ್ವಃ ಸುಧೀಂದ್ರಃ ಸದ್ಗುರುರ್ಮಮ ಗುರುಶ್ಚ ಸಂಯಮೀಂದ್ರೋ ಮೇ ತೇಭ್ಯಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ सीतायाः पतये नमः. दोन दिवसाकून सुंदरकांडाचे चिंतन करतासाठी एक काणी मुखार सुचक फुडें एक 2-3 प्रश्न आशिल्ले वॉट्सॅपान तूं फेसबुकान तांणी जनान पेटयला आनी हांगवय निमगिलेले आशिल्ले ते 1-2 प्रश्नाक उत्तर कोर न्हू मागीर मुखार सुया म्हणून भटमामान सांगिल्लें म्हणकेची आमी प्रश्न फस्ट प्रश्न केलो म्हळ्यार आमी वायू हनुमंताक ब्रह्मास्त्रवे लागना कळक म्हळ्यार तो ब्रह्माले तोच नेक्स्ट ब्रह्म जाता म्हूण सकट सांगली ती पॉप्युलर कने म्हूण सांगल्यार हनुमंता म्हूण सांगल्यार रुद्राल अवतारू म्हूण नॉर्थ इंडियन तंतू रुद्रुची म्हणून आपयता ती हनुमंताक ते रुद्राल अवतार नव्हतो म्हणचे एक प्रश्न ते तशी ना आमगेले अंतू खंयी पळयल्यार वाल्मिकी रामायण तंतूची आमगेले माध्व ग्रंथान तंतू तसल उल्लेख ना वाल्मिकी रामायण स्वतः काण पळयल्यार वय थैवे खंयी हनुमंतू रुद्राल अवतारू म्हणूच ना हनुमंतू वायूल अवतारू वायू कोण म्हूण सांगल्यार आतां सांगलें पद्यांतू हरिसुत हर पिता म्हणून हरील पूतू हराल आनू म्हणून हरील पूतू हराल आनू म्हळ्यार हराकवे जन्म दिवचो तसो हनुमंतू म्हणून हनुमंतू म्हळ्यार वायू म्हूण सांगल्यार वायू ब्रह्मा हांणी सकट एक लेवल ब्रह्माची नेक्स्ट मोक्षाक वचून धल्मगिरी वायूची ब्रह्म पदवीक येता रुद्रू शेष जाता मागीर तागेल मोक्ष वायू ब्रह्म जावन मोक्ष तक्का रुद्रू शेष जावन मोक्ष वायू वायू परमात्मस मागीर लक्ष्मी आस लक्ष्मी नंतर ब्रह्मवायू 3rd लेवल ಅಂತ ಸತ್ತನಿ मागीर सरस्वती भारती देवी ತಂಗೆಲ್ ಬಾಯಲ್ ತನ್ನಿ 4th लेवल ಅಂತ ಸತಿ 5th लेवल ಅಂತೂ ಈಶ್ವರು ಶೇಷು ಗರುಡು అని ರುದ್ರು ಹನ್ನಿ ಸಕಡ 5th लेवल ಅಂತ ಸತಿ ತನ್ನಿ ಕೆದಾನವೈ वायु लेवलाक वच्चे जायना रुद्र वायु लेवला वच्चे जायना तस जावन वायू रुद्राल पशी वैरस भारी वैरस तो तस जावन वायूक म्हळ्यार हनुमंताक रुद्राल अवतारू म्हूण सांगचे चुकी जावन वता वायूल अवतार म्हूण सांगता ताका मुखारी तोच ब्रह्म जातलो तस जावन आमी काल सकट ते पळयले
ईश्वराला वर दिवन असतं, ईश्वरान वर दिला सुमार जनाक ते किंकर सुमार जन किंकराक पेटयलो रावण सुमार जन किंकराक पेटयलो तांक सक्कडांक ईश्वराला वर अस ते सक्कड वर वयी उल्लंघन करच तसल शक्ती वायूक अस कसले म्हळ्यार तो रुद्राल्पशी वैरस रुद्राल्पशी वैर आशिल्ले निमित्त वायूक सक्कड रुद्रान दिलेला वर सक्कड उल्लंघन करचेक अवकाश आस तो तशें करता ब्रह्माले लेवलांत आशिल्ले निमित्त ब्रह्मान दिलेले वर वय एक पटी उल्लंघन करता एक पटी तो उल्लंघन करना अशी असता अशी सो रुद्राला अवतारू म्हणून आम्ही पूज करचे नज्ज वायूर अवतारूची वायू ही स्वतः हनुमंत जावन आयला म्हणून अशी आम्ही पूज करका एक अनेक प्रश्न कनशिरे म्हणून सांगले रे हे मंकड सक्कड भारी भक्तीन रामनाम घेतची ते पैर पडले ते गुहा भितर गेल्ली ती भारी कळोक आशिल्ले कन जावन हांगा आमी इतलेच उद्दा ना पिवचेक खाण ना कांय ना आमी मोरन वता तसका म्हणून श्रीराम जयराम सांगचे स्टार्ट करता ती ताणी श्रीराम जयराम म्हणत आसतनाची उजवाड येवन सोडता म्हळ्यार रामनामाचे पवर ते रामनामाक तितले पवर आस श्रीराम जयराम म्हणत आसल्यार काळोख आशिल्ली उजवाड जावन वता एक आनी एक आमी तांणी परायोपवेशाक बसली ती समुद्रा दडा वयरी उपवास कोरून आमी जीव सोडता ती रामाला कार्य आमकां करचें जायना नवे म्हणून श्रीरामाला काणी सांगून घेवन बसता ती तांकां कशी इतलेक भक्ती येयले मंकडाक सकड तितलेक भक्ती कशी येयले म्हणून अनेक प्रश्न येयले ते वाल्मिकी रामायणांत वयला मध्वान सुमार विस्तार जावन ते एक्सप्लेन केला हे मंकड सकड ऑलमोस्ट सुमार मंकड सकड देवतेले अवतारू अंगदस वाली अस गोता समका वाली कोणाला अवतारू इंद्राला अवतारू सुग्रीव सूर्याला अवतारू तशी तन देवतेलेच अवतार जावन वाली सुग्रीव जांबवंतू यमधर्माला अवतारू आनी सकड देवते तांकां सकड अपरोक्ष जावन गेला तांणी सकड देवा पळयलेलेच आनी सकड देवा पळोवन घेवन देवाक अनुभूती करून घेवन एक देवाला आज्ञे प्रकाराची भूंय तांणी देवाला एक सेवे कोरका म्हणून खातीर अवतार घेवन आयिल्ले ती गवी गवाक्ष नळ नील अग्नील अवतारू विश्वकर्माला अवतारू वरुणाले अशी दुसरे देवतेले अवतार जावन भूमिका आयली ती हनुमंतुवय वायूल अवतारू परमात्माला सेवे करचे खातीर भूमिका येयलो तशें जावन आनी सक्कड देवते हे मंकड सक्कड बरी मंकड म्हूण लेक्क नाशिची देवतेले अवतारूच म्हणीच आमी लेक्का तशें जावन हांकां परमात्माल वयर विशेष भक्ती वायूल वयर भारी एक विशेष तांकां भक्ती आशिल्ले अशी आमी अर्थ करून घेवका आनी एक कालिवे आमी पळयलेले ब्रह्मास्त्र सुताय वायूक सोडलेले तेदाना ताका केन्ना लग्गना आतां तो सांगता मया पराविलंघिता ही अनेकशः स्वयंभुवः हे वर स्वयंभून कन ब्रह्मान वर दिलेले हांव ते कितलेक पटी उल्लंघन केला स माननीय एव मे ततोत्र मानयाम्यहम तो जाल्यार म्हाका माननीयची तो हांव ताका मान्यते दिता तशें जावन हे पटी हे ब्रह्मास्त्र म्हाका केन्ना जायना हरीर व्यचिंतयन निराकुलः ताका ब्रह्मास्त्रां देखून ब्रह्मास्त्र व्हड ब्रह्मास्त्र हनुमंताल वयर घाल्लेर वयी निराकुलकः ताका कसने जायनी खंय ब्रह्मास्त्राच हायेस्ट अस्त्रांत आनी वरलेल सकड सनसन अस्त्र केन्ना अग्नी अस्त्र दुसरो आसता पाशुपतास्त्र असो ज्ञानाचं अस्त्र असं दुसरं अस्त्र असं त्या सकड सनसन अस्त्र असं नारायण अस्त्र एक असं ते नारायण अस्त्राच्यात नक्का ब्रह्मास्त्रावरेन कंचस सकड सनसन अस्त्राची ते सकड अस्त्र लागलेरी हनुमंताक काय जायना मात्र नाही ब्रह्मास्त्र लागल्यार वय हनुमंताक कसने जायना ब्रह्मास्त्र लागल्यार सुद्दां तो सांगता हांव कितलेकी पटी ब्रह्माले वर उल्लंघन केल्या जाल्यार ब्रह्मास्त्राक हांव मान्यते दिवन काय जायना अशी रपता अशी म्हणून वायूच सांगता वाल्मिकी रामायणांत आयला हे वाक्य ब्रह्मास्त्रान म्हाका मरलेर वयी ताका कने जायना अशी तो बद्धवत स्थितः बंदून गेलेले मणकेची रब्बून सोडलो म्हणून सांगून घेवन हांगा दोका आमी कंटिन्यू करूया काणी तो कसले कशी बद्धवत रबलो म्हणचेक तो सांगता हावत नाश करूयत इंद्रजिताकवे मारण काडयत मागीर संपूर्ण हे लंकाकवे मारण काडयत वाल्मिकी रामायणान तो सांगता कामम खल्वहम एकमेव सवाजी रथकुंजरम हांव एकलोची सवाजी रथकुंजरम हे
हे संपूर्ण लंकाम नाशयितुम शक्तः ताणे घंटा घोष जावन सांगचे रावणाला एद्राकवे हे वाक्य सांगता हांव एकलोची अहमेको अहम खल्व एकः सवाजीरथकुंजरम लंकाम नाशयितुम शक्तः हांव एकलोची संपूर्ण लंकाक नाश करच तशेल शक्ती आस कने लंकाक नाश करच म्हणल्यार कने सवाजी रथकुंजरम हांगेल कन रथ सैन्य घोडो हस्ती रथ कन कन आस संपूर्ण हांव नाश करचेक मिज्जेल एकलेच्यानच साध्य आस म्हणून हनुमंतू रावणा एद्राक सांगून घेता हांव नाश करचें साध्य आस तुका म्हणून तशी तक नाश करचेक साध्य आस जाल्यार तो सांगता हांव हे इमे हांव कन ते सकड कोर न्हू म्हाका पळोवका अशें तर रावणाक पळोवका म्हणून सांगून घेवन त्या रावणाक वचून पळोवचें कार्य जावका म्हणून सांगलें रे हावत बद्धवत स्थितो हावत बद्ध जाल्यार म्हणकेची रब्बून घेवन हे मंकाड सकड भारी खुशी जाल्यार तांकां कसां करता ती पळोवया म्हणून चिकेची नाटक करूया म्हणून तो नुताची बंदून घेतली म्हणकेची रप्ता तेदाना बबंदरू अन्यपाशकैही दुसरे सकड सान रज्जो सकड हाणू तक्का बंदितात त्या वेळार ब्रह्मास्त्र दखून बंदून धांवन गेला बंदून जल्ल मागीर हांणी सन्न रज्जो सकड तांगेल्या घरा भितर आशिल्ले सकड रज्जो दोरी सकड हाणू हनुमंताक बंदूचे ट्राय करता ती तेदाना ब्रह्मास्त्राक एक अवमर्याद केलेले म्हणकेची ब्रह्मास्त्र वचून सोडता ब्रह्मास्त्र गेल्ले म्हणून काडल्यार सुद्दां हनुमंतू नुताची रब्बून आसता कांय जायना शिकयलेक म्हळ्यार ताका वचून मेळका अशें रावणाक तेदाना हो इंद्रजित्तू रावणा लग्गी सक्कड मंकಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವನ್ घेवन रावणा लग्गी अप्पन ಹೊರತಾ थानी इंद्रजित्तू एक विजयोत्सव तेगेले हा विजयोत्सव केल्ले पळय असल मंकड कितले अशोकवनाक नाश केलेलो कितले की मंकडाक 1/3 संपूर्ण सेनेचे 1/3 सेनेक लंकाला रावणाला सेनेक नाश केलेले तसल एक मंकडाक आम्ही बंदून गेल्ला मिगेल एक विजयोत्सव हे म्हणून इंद्रजित्तू त्या मंकडाक म्हळ्यार हनुमंताक अप्पन ಹೊರತस रावणा लग्गी तगेल सुತ್ತूची मेघनादाले इंद्रजित्ताले सैन्य सकड आसता सकड विजयोत्सव जयकार घालतची हनुमंताल मक्षीची वत्तात खंयी थंय रावणाला एद्राक रब्बयतात रावणाला एक व्हड विशाल जावन आशिल्ले एक अरमने तगेल न्यायाधीश आसतानारी तो एक सिंहासनावेर व्हड सिंहासनावेर बसला तगेल सुತ್ತूची 5 जन तगेल मंत्री प्रहस्ता आनी सकड आसा ती तांणी सकड मक्षी बैसून घेवन तगेल सुत्तू बैसून घेवन रावण राजादी राजा म्हूण सकड तक्का जयपराक घालता आशिल्ली तिके तेदाना हनुमंताक अप्पनू हाण रावणाला एद्राक रब्बयतात रावण तेदाना निमगिता कपे कुतोसी कस्य वा किमर्थम ईदृशम कुतम म्हण मंकडा तू कोण म्हूण इतले सकड केला जाल्यार मंकडा म्हूण आपयत आसता म्हळ्यार मंकाड मंकेच तक्का एक आनी तक्का हनुमंताले व्हड शक्तीचे आनी तक्का परिचय जल्ल्यार सुताई जायनाशिल्ले म्हणकेचे मंकडा कपे कुतोसी कस्य वा किमर्थम ईदृशम कृतम तू कसले कश केल्लो तू कोण तू खंच खातीर हांगा येयलो म्हूण म्हाका सांग म्हूण निमगिता तेदाना हनुमंतू सांगता अवैहि दूतमागतम फस्ट तो कन करता हनुमंतू सामान्य जावन सांगता पळय तुगेले सैन्यान सकड म्हाका आपोवन हाण सोडले अशीची हांव कन एक मंकडाक कसन जेवका खाण जेवण जेवका तुगे लंकापुरी लायक आशिल्ले आयलो अशोका वाटिकान तूं म्हाका खावचें कनी फल आनी मेळका आशिल्ले ते रुखार चडलो तुगेले रूख पोवन गेले हांव केन्ना करचें म्हूण सांगता ना तूं अशोका वाटिका ध्वंस केला तुका हांव शिक्षा दिता म्हूण सांगलें शिक्षा कसले दिताप्पा आमगे सकड वन तूच सांगलो कपे म्हूण सांगून घेवन कपी आमी सकड एक रुखार देखून अन्य रुखार चोडचेच आमगेलें काम ताका तूं शिक्षा दिता म्हूण सांगल्यार कने हांव कनकी फ्रुट्स खावका पोट्टा बूक आशिल्ले खावका म्हूण चडलो म्हणून अशीच सामान्य जावन उत्तर दिता आनी मिगेल पुत्ताकांनी मारून काडलें सैन्याक सकड मारून काडलें म्हळ्यार आमी प्राणी आमकां कोणाय पुणी अटॅक केल्यार आमी वापस अटॅक करता ती आमगेल सहज स्वभाव ते खंयचे प्राणी आसो खंयचे एक प्राणी सहान प्राणी असल्यार वय मुयीक सुताय आमी मरचे गेल्यार ते वापस ते चपचेक प्रयत्न करता तशी सन खंयचे प्राणी आसो ते वापस दिता चिची तशी मागेल वयर अटॅक केल्ली तांणी सकड सैन्य हांव डिफेंड करचे खातीर हांव तशें केल्लो तो मोरून गेलो तुगेलो पूत हांव केन्ना करचें हें म्हूण अशीच सामान्य जावन सांगता मागीर तुगेले बद्दक केन विशय ते सांग म्हूण सांगतना तो सांगता अवैहि दूतमागतम दुरंत विक्रमस्य माम म्हूण सांगून घेवन हो कोण गो तसवे दुरंत विक्रम जावन आशिल्लो रामचंद्रू तागेल दूत हांव कसलेक हांगा आयला म्हूण सांगले रे तो सांगता तो रामचंद्राले बायलेक तूं अपहरण करून हांगा हाण सोडला
ते अपहरण कोरन हडलेले ते सीतेक तू सोडोका तू सोण पेटोंदी नटलरी तुका भारी एक तुका एक कष्टाक तू एक पवता म्हणून सांगता तो सांगता नचेत प्रदास्यसी त्वरन रघुत्तमस्य प्रियाम सदा तू कन पुणी रघुत्तमाले रामाले प्रिय जावन आशिल्ले सीताक दीनी म्हणून सांगलेरी सपुत्र मित्र बांधवो विनाश माशुयास्यसी तुगेल पुत्र मित्र बांधव कोण आसात सक्कड वयी नाश आशुयास्यसी इमिडिएटली नाश जावन वचून सोडतात तुम्ही सक्कड म्हणून अशी एक ते एक रावणाले एकलो असतो एकलोची तितलो व्हड रावणाले तागेले मिनिस्टरा मध्यांत बैसून घेवन सक्कड कपीन ताका बंदून गेल्लेले मणकेची बंदून गेल्ले मणके रबला इतलसलेर वयी तो धैर्यान कितलेक धैर्यान हनुमंतू आमी ताकाच बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम म्हणून हनुमंताक पूज करचे हनुमंताक तितलं धैर्य तितलं बुद्धिबल तो सांगता सपुत्र मित्र बांधवो विनाश माशुयास्यसी तितलं धैर्य अंतू तागेले एद्राक सक्कडाल एद्राक सांगतास रावणा तू इमिडिएटली सीतेक सोण दिनी म्हणून सांगलेरी सपुत्र मित्र बांधवो विनाश माशुयास्यसी इमिडिएटली तुगेले सक्कड नाश जावन वचून सोडता अशें म्हणून रावणाले एद्राकाची घंटा घोश जावन हनुमान वर्णन करून थंय आशिल्ले तांगेले मध्यांत कितले जना मध्यांत तसले वय रावणाले रावणाले हृदय भितर एक भय तसले एक भय हडोस तसले एक वाक्य हनुमंताले ಏಳೇಳು ಶರದಿಯು ಏಕವಾಗಿದೆ ಕಂಡ್ಯ ಯಾಗೆ ಬಂದೆ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಏಳೇಳು ಶರದಿಯು ಏಕವಾಗಿದೆ ಕಂಡ್ಯ ಹಾಗೆ ಬಂದೆ ಹೇಳು ಕೋತಿ ಏಳು ಶರದಿಯು ಎನಗೆ ಏಳು ಕಾಲುವೆಯು ತೂಳಿ ಲಂಘಿಸಿ ಬಂದೆ ಭೂತ ಏಳು ಶರದಿಯು ಎನಗೆ ಏಳು ಕಾಲುವೆಯು ತೂಳಿ ಲಂಘಿಸಿ ಬಂದೆ ಭೂತ ಏಳು ಸಮುದ್ರದೊಳಿರುವ ಮಕರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಏಳು ಸಮುದ್ರದ ಮಕರಿ ಮತ್ಸ್ಯದ ಕೂಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದೆನೋ ಭೂತ ಲಂಕಾದ್ವಾರದೊಳಬ್ಬ ಲಂಕಿಣಿ ಇರುವಳು ಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಳು ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಲಂಕಿಣಿಯನು ಕೊಂದು ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಿಂಕದಿಂದಲಿ ಬಂದೆ ಭೂತ ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ರಾಕ್ಷಸರೀರೆ ಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಕೇಳೋ ಕೋತಿ ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿ ಬಂದೆನೋ ಭೂತ ಯಾವೂರೋ ಎಲ್ಲೋ ನೀನು ಯಾವ ಭೂಮಿಯೋ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಯಾವ ವನದೊಳಗೆ ಜಾನಕಿ ದೇವಿ ಇದ್ದಳೋ ಅವಳ ನೋಡ ಬಂದೆ ಭೂತ ದಕ್ಷಿಣಪುರಿ ಲಂಕಾದಾನವರಿಗಲ್ಲದೆ ತ್ರಕ್ಷ್ಯಾದ್ಯರಿಗಳವಲ್ಲ ಕೋತಿ ಪಕ್ಷಿಧ್ವಜ ರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆ ಎನಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಭೂತ ದೂತನಾಗಿ ಹೇ ಎನ್ನ ಕೈಯೋಳು ಸಿಕ್ಕಿಹೇ ಕೋಪ ವಿನ್ಯಾತ ಕೋತಿ ನಾ ತಾಳಿಕೊಂಡಿಹೆನೋ ಈ ಕ್ಷಣದಿ ಲಂಕೆ ನಿರ್ಧೂಮವನು ಮಾಳ್ಪೆ ಭೂತ ನಿಮ್ಮಂತ ದಾಸರು ನಿಮ್ಮ ರಸನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿದ್ದಾರೋ ಕೋತಿ ನನ್ನಂತ ದಾಸರು ನಿನ್ನಂತ ಹೇಡಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿಯೋ ಭೂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಏತಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಕೊಂದೆ ಯಾವ ರಸಿಕನ ಬಂಟ ಕೋತಿ
ಚೆಲ್ವ ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರದರಸು ಜಾನಕಿಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಂಟ ಭೂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ರಸನಾದರೆ ಆತ ಮುನ್ನಾರು ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಹಿರಣ್ಯಕನನು ಸೀಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಗೊಲಿದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಭೂತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಭೂತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಭೂತ. ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ತೋ ನಿಮ್ಗಿತ ಅಷ್ಟೇ ಪದ್ಯ ಅಂತೂ ರಾವಣ ನಿಮ್ಗಿತ. ಏಳೇಳು ಶರೀದಿಯು ಏಕವಾಗಿದೆ ಕಂಡ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂದೆಯೋ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಮುಣು ಏ ಮಂಕಡ ತಿತ್ಲು ಹೋಡ್ ಸಮುದ್ರಸ್ ತೂಕಶಿಯ ಇಲ್ಲೋ ಸಾಂಗ ಮಳೆರಿ ಏಳೇಳು ಶರದಿಯು ಎನಗೆ ಏಳು ಕಾಲುವೆಯು ಕಾಲುವೆ ಮಕ್ಕೆ ಸಾನುದ್ಕ ಚೇಕ मोरी म्हणून हम सांगतात नव्हे तसं एक सान उदकात झरी है ते हांव अशीच एक पय्यांत दंटून सोडलो आरामशे आयलो म्हणून रावण हागता आनी किडोचे संपूर्ण पद्य अंतूय मत्स्य सकड आशिले मत्स्य मकरी सकड आशिले ते तुका कशें सोडली ती म्हाका दंटून घेवन येवचेक तुका धोरण सोडका आशिल्लें नव्हे म्हूण म्हळ्यार ताणें सिंहिकाक सकड सांगचें तो सांगता सुरसा आशिल्ली सिंहिका आशिल्ली तो सांगता ते सकड हांव तांगेले सकड उल्लोवन घेवन येयला मत्स्य मकरी लोट सकड हांव उल्लोवन घेवन दंटून घेवन येयलो सुरसाले उल्लयलो मैनाकाले उल्लयलो सिंहिकाक मारूनूय काण सोडलो अशी हांव उल्लोवन घेवन मुखार आयलो म्हूण सांगून लंकाद्वारदळी लंकाद्वारदळೊಬ್ಬ लंकिणी इद्दळु लंकाद्वार ಅಂತ तेकली लंकिणी आशिल्ली नवे ती कशी तुक सोडली म्हळ्यारी लंकिणीक हांव नाश केलो म्हळ्यारी लंकिणीक तो मारून काणा दुर्गादेवीले भंटती तशें जावन तो मारून काणा अशीच तिक्केक मारून तिक्केक शिकोवन घेवन सोमुश्टी पिश्टाम तागेले मुश्टी दाखोवन तिक्क मारून तिक्क बुद्धी शिकोवन घेवन येवन आसता सांगता लंकिणीक हांव शिक्षा दिवन मुखार आयलो अशें म्हूण न्हय ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಕ್ಕೆಕ್ ಕೊಂಬೆ ವೈರಿ एक रुक्का वैरी मंकड मेळे रुक्का वैर अशनवे एक तज गेल्लस पळे रुक्काच गेल्लो एक गेल्ला वैर 1 कोटी राक्षसस मिगेले म्हणून रावणान सांगचे एक गेल्ला वैर 1 कोटी राक्षसस तन्न सकड तू कशी सोडली म्हणून ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರ ನಾಕೊಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಭೂತ ಸಕ್ಕಡಂಕ ಹಾವ್ ಮಾರನ್ ಕಾಣ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕ म्हणू रावणाक एक हास्य ಅಂತ भारी चंद कोरून पुरंदरदासान बरयला तो सांगता खंचकती रहिलो कोण तुगेले हां ನಿನ್ನಂಥ ದಾಸರು ರಾಮನ ಬಳಿ ನಿನ್ನ ಅರಸನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟಿಹರೋ ತುಗೆಲ್ ಮಣಕೆ ಕಿತ್ಲು ಜನ್ ದಾಸ ತುಗೆಲೆ ದಾಸ सकड आसाती म्हळ्यार तो रामदास हाव म्हूण सांगलवे अवैहि दूतमागतम दुरंत विक्रमस्य माम म्हणून तो दुरंत विक्रम दास तो रायस तू तगेल दास म्हणलो तुगेल तसल कितले जन आसा ती दास तगेलग्गी रामा लग्गी म्हणून सांगले री तो सांगता नन्नंत दासरू निन्नंत हेडिगळु कोट्यानु कोटी केळो भूत म्हणू मिगेल म्हणचे दास कोट्यानु कोटी दासस रामाल अंडर 1 कोट्यानु कोटी दास आसा ती तुगेल म्हणके हेडी वय कोट्यानु कोटी तगेल पय्यम म्हणून आसा ती म्हणू हनुमंत एक हास्यांत वय तशीच तत्व भारी एक तत्व वय सांगता तो निमगे तुगेल प्रभु कोण म्हणून सांगले री श्रीरामचंद्र अयोध्यापुರದ ಚೆಲುವ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ನನ್ನ ಅರಸ ಕೇಳೋ ಭೂತ म्हणून ಶ್ರೀರಾಮವೇ तो कोण म्हणून निमगिले री तू कुडगास नावे प्रल्हादान रळ्ळल्तदान तगेल अन्नाक बरी नखा दकून मारन काणू तक्का नरसिंह रूप ಅಂತ ಐಲಲ್ कोण खंबा दकून तोची पुरंदर विठलोची मिगेले प्रभु श्रीरामचंद्रू अशी म्हणू हनुमंतू वर्णन करतस ते एक पद्यांत भारी चंद कोरन ಇಲ್ಲ तो सांगता सपुत्र पित्र बांधवो विनाशम आशुयास्यसी म्हणून सांगताना तो सांगता रामकने भारी होळवे तू कनकी एक मंकाड दंटून घेवन येवन सोडलो म्हणून सांगून घेवन राम कशी थंय दकून येवचेक साध्यस रामाक हांव कितले की मनुष्याक आमीक म्हाका वर आस ब्रह्मा लागी हांव तपस कोरून वर घेतला म्हाका कंचे जीव जातून मारन काडचे नज राक्षस असुर गंधर्व देव दानव हांणी कोणय म्हाका मारन काडचे साध्य ना म्हणून हांव अशी वर निमगिला रावणा ब्रह्मा लग्गी म्हणून रावण सांगता तू 2 सोडला पळतन तू म्हणता कने सोडला म्हळ्यार नर आनी नराक आनी वानराक तू वर निमगितान विसरून गेले नवे हांव वानर तुका मारन काडचे साध्यस
नर जाऊन परमात्मुची आईला रामचंद्रू ताणवई तुक मारण काढचे साध्यस्य न राम बाण धारणे क्षमा सुरेश्वरा अपी रामल बाण धारण कोरचक क्षमते कोणाकना सुरेश्वरा अपी देवानो देवतेंक वै साध्य ना विरिंची शर्व पूर्वका किमुत्वमल्पसारका विरिंची शर्व ब्रह्म शर्व सान्नी सकड इंद्रू हंक कोणाकई परमात्मा रामाल एक बाण धारण कर शक्तीना तू सकड कर किमुत्वमल्प सारक तू एकला अल्प जावनशील एक तृण मात्र जावनशील एक प्राणी तू कनी कने रामाल बाण धारण करता म्हणून सांगता तो सांगता सर्वान लोकान सुसंहृत्य सभूतान सचराचरान रामाल कितलं शक्ती असं म्हणून सांगलं रे तो सांगता सर्वान भूतान सुसंहृत्य हे सक्कड भूमी भितर कंच कंच जीव जंतू असं ते सक्कडांक सुसंहृत्य सक्कडांक मारन काणू सभूतान सचराचरान बरी जीवजाताक मात्र नाही कंच जड असं ते सकड तक्कडा अचर जावनशिले रूक ते सकड स्तंकाय मारन काणू पुनरेव तथा सृष्टुम शक्तो रामो महायशाह वापास सृष्टी कोरच तसल ताकत रामचंद्राकस म्हणून वाल्मिकी रामायणांतू योच हे वाक्य सांगता रामचंद्र कितली शक्ती असतं म्हणून सांगलं रे सभूतान सचराचरान सुसंहृत्य सक्कडांक नाश कोरनु वपास सृष्टी कोरनु वपास हे लोकाक रक्षण कोरच तसल शक्ती श्रीरामचंद्राकस आणि सांगता हे ब्रह्मा स्वयंभू चतुरान नोवा ब्रह्मास स्वयंभू म्हणून तू काय ब्रह्मालागी वर घेतील नव्हे चतुरानंतो चार मत्य अस तो सोडी तक्वे जायना रुद्रस्त्रिनोत्रो त्रिपुरांत कोवा त्रिपुरांत काक मारन कळले त्रिनेत्रिधारी रुद्रस तज्जन्मे साध्यना इंद्रो महेंद्र सुरनायकोवा इंद्रस तो सक्कड सुराल नायक म्हळ्यार देवतेल नायक तो तक्काय त्रातुम न शकता युधिराम वध्यम रामान कोणाक पुणी मारका हक्क मारन कडका हावे म्हणून रामान डिसाईड केले म्हणून सांगले री ते स्टॉप करचक इंद्र जायना रुद्रू त्रिनेत्र जल्ला तो त्रिपुरांतकाक मारन काढला रुद्राचन्वय जान्या ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानो नोवा ब्रह्मवय स्वतः येऊन रबलेरी राम कोणाक पुणी मारन कडका म्हणून डिसाईड केले री तज्जन्वय साध्य ना आणि कोणाचन्वयी रामान एक निश्चित जाऊन हक्क हांव मारन काडता म्हणून डिसाईड केले री हांग कोणाकय तपसून घेवचेक साध्य ना तशी तुक्क कनपुणी रामान मारन काडता म्हणून डिसाईड केले रे तू तपसून घेवचेक वे साध्य ना अशें म्हणून तो एक भय हडयतस हांगाची ते निमगिता तुगेल मणक्याची कितले जन आसा ती म्हणून तावळी निमगिल नव्हे कोट्यानु कोटी तेच वाक्य येता तो सांगता मत्तः प्रत्यवरम नान्यत अस्ति सुग्रीव सन्निधो सुग्रीवाल सैन्यस कोटी कोटी कितले कोटी म्हणून सांगले रे हंगे ना युद्धकांड स्टार्ट जाताना सुग्रीवाल सैन्य समेत तन्नी लंकाक प्रवेश करचेक येता ती सुग्रीवाल सैन्य अंतू कितले कोटी मंकाड आशिले म्हणून एक अंदाज सांगता म्हळ्यार 1 बरें येती बरोवन घेवन 6 झिरोस जाल्यार कितले जाता 7 झिरोस घाली 1 लाख 6 झिरोस म्हळ्यार 1 लाख 70 झिरोस घाली 1 बरोवन घेवन 70 70 झिरो बरें येत तितले नंबर आसनवे तितले नंबराचे एक पद्म म्हणून ताका एक सांगतात एक पद्म 1 बरोवन घेवन 10 raised to the power of 70 1 into 10 raised to the power of 70 इतले गेल्लेरी तितले मंकाड सुग्रीवाल सैन्यांत तितले होड 1 followed by 70 zeros इतलेक मंकाड सुग्रीवाल सैन्यांत आसा ती तांणी युद्ध स्टार्ट जाल्ले मागीर वय युद्ध सुमार स्टार्ट जावन गेला जाल्यार वय आनी मंकाड दंटितच काय लंका दखून सेतुवे दंटितच आसा ती इतले सैन्य तो सांगता हनुमंताक निमगीत न्हू हो रावण तू गेल मणकेचे कितले जन आसा ती म्हणून सांगले रे तो सांगता सुग्रीवाल सैन्यांतू इतले जन 10 to the power of 70 आसा ती मत्तः प्रत्यवरम नान्यत मिगेल पशी सान आनी कोणय ना मिगेल पशी शक्ती उण आशिले आनी कोणय ना हावत सकडाल पशी सान म्हणून हनुमंता तागेले एक विनय आमी एक दोनी केनपुणी एक थोडे काम करून सोडल्यार आमकां एक गर्व येवन सोडता हनुमंत सांगता मिगेल पशी सान राम सुग्रीवाल सैन्यांत आनी कोणय ना हावत सकडाल पशी शक्तीहीन जावन आशिल्लो मंकाड मिगेल पशी आनी सक्कड होडच अशें म्हणून तशी एक कितले एक सुंदर जावन हिकवय सीतेक वय सांगताना तो अशीच सांगून आसता तुकन भिवू नका अम्मा
मिगेल पशी शक्तिशाली कितले की मंकड आसा ती तांणी सक्कड आरामशे येवन सोडता ती म्हणून सीताकवय धैर्य दिलो हांगा रावणाकवय भय हडयलो तसले हनुमंताले एक वाक्य हे ऐकून घेवन रावणाक भिवयलेले पळोवन घेवन रावणाक कोप येता मिगेल एद्राक रब्बून घेवन अशी कोणय सांगिल ना येद्दोळताई तू मात्र सांगतास हांव तुका शिक्षा दिवं का ताका मारून काडा ती म्हूण अशी तो आज्ञा दिता तदाना विभीषण सांगता मारून काडचे नाका दूत तो अवै ही दूतमागतम दुरंत विक्रमस्य माम म्हणून सांगलो दूत हो दूताक मारून काडचे एक राज मर्यादे नाही आणि कळक दूताक मारून काडका नव्हे कळक तू मारून काडचे नज्ज म्हणून सांगले रे विभीषण सांगता पळे दूत मारून काडचे नज्ज ते एक राजमर्यादे अथवै एम्बसी तू प्रोटेक्शन एम्बसी कनस आमगेले एम्बसी तू फुल प्रोटेक्शन आसता तांकां दे आर प्रोटेक्टेड एम्बसीचे एम्प्लॉईज कोण आसले तांकां अरेस्ट करचे ना आमी आनी तो दूतांक अशी अरेस्ट करचे ना म्हणून सांगून घेवन रुल्स आसा ते एक आनी एक कन म्हणून सांगले रे आमी आतां हाका मारून काडून सोडले रे रामाक वचून घेवन सीतेल विशय सांगतलो कोणय ना हाण वचून घेवन रामाक सीतेल विशय सांगता ताणें आमकां अटॅक करका आमी ताका मारून काडका तेदान आमगेल कीर्ती न्हय वे म्हणून रावणाक एक समाधान वे दवका ताका तशीच ताका एक तागेले एक इगो बूस्ट दवका तू रामाक मारून काडल्यार पळय तुका एक कीर्ती येवचे तू हक्का मारून काडून पटोवन सोडल्यार वचून वचून मांकडा मारलो म्हणून तुका केन्ना कीर्ती येना राम येवो अटॅक करो ताका मारून काडी तेदान तुगेली कीर्ती वाडता अशें म्हणून विभीषण सांगताना तो जायत जाल्यार रे ताण अक्षय कुमाराक मिगेल मोगाच पूत नवे ताका मारून काडले ताका एक शिक्षा दिवका नवे म्हणून सांगले रे कने एक तागेले एक कणपुणी एक ताका एक चिन्ह ताका एक मारन ताका एक मार्क दवच म्हणके कणपुणी एक कोर्न अंगवैकल्य कोर्न पेटोया तेदाना ताका एक कळता म्हणून सांगता तेदान अंगवैकल्य कोरका म्हणून सांगले रे मंकडाक बाल म्हळ्यार चड इश्ट काल पळयला मी चुचुंब पुच्छम तो सीतेक पळयलो म्हणून संतोषान वैरी तोग्गू खंबा दुखून उडता उड्डून घेवन तागेले पुच्छ काणी घेवन तागेले बाल काणी घेवन उम्म दिवन घेता हनुमंत एक मंकडाले खेळ ताका मंकडांक बाल म्हळ्यार भारी खुशी ताका बाल म्हळ्यार चड इश्ट ते बाल ताका बल्ला कुज्ज घालून सोडया आमी तेदाना ताका एक शिक्षा दिलेले म्हणके जाता ते वचून घेवन तो दाखोवो मिगेल बल्ला कुज्ज लागलो म्हणून सांगून घेवन तेदान तागेले मर्याद वे वता आनी ताका मंकडा भितर सेरसून वे घेयना ती भविश्य अशी म्हणून ते राक्षस सकड उलोवन घेता ती जायत मंकडाक एक ताका बल्लाक उज्ज लिवया म्हणून डिसायड करता ती बल्ला उज्ज लावका म्हणून सांगून घेवन अंगवाल सकड सुतयता ती अंगवाल सकड लायक करून ताका बल्लाक लायक करून घालून ताजे वयर त्याल घालतात तेदान हो मंकाड हनुमंत आशिल्लो तागेलो देह होड करून घेता देह होड करता आसलेरी तागेले बालवे होड जातास आनी सुतयत आनी गेलतासात अंगवाले पावतना अंगवाले आनी घाली म्हणून जर त्याल घालता ती बाल वडता वपास अंगावला घालता ती वपास त्याल घालता ती अशी बाल होड जाताच खंय आनी अशी कोर न्हू तो थोडे वेळ जाले मागीर रब्बयता मागीर रब्बयता तो हनुमंत रब्बोन घेवन आनी केन करता ती आनी तो बद्धवत स्थितम आनी तो बंदून गेलेलो म्हणक्याची रबला हनुमंत हाका सक्कड लंका अंतू सक्कड ताका एक मेरवणिगे करा ती म्हणून रावण आज्ञा दिता सक्कड लंका भितरी सनसन रोड होड्डोड रोड सक्कड रोडा भितरी हनुमंताक ताका एक राउंड मारयत आसात हांगा एक नेपुणी पोलिसान कंचपुणी एक होड एक डकायताक दवो धरलेरी ना एक कंचपुणी एक रौड एक धरलेरी तांणी ताका हाताक सकड कोळा घालून रोडार तंडून घेवन व्हरता ती म्हळ्यार जनाक कोळो हो एकलो एक होड चोर आशिल्लो आनी हक्का आमी शिक्षा दिता आसा ती म्हूण जनाक कोळो आनी तांकां एक धैर्य येवका पोलिसार विशयांत धैर्य येवका आनी असल कार्य कोणें करचें ना जें म्हूण भंय येवका हाजे खातीर पोलीस करता ती तर रावण तशी करता हक्का लंकाची गल्ली गल्ली भितर राउंड मारा ती आनी सक्कड राक्षसात नवे ताका पळोवन घेवन हांसोन ती तागेले वयर सकड आनी आमगेल रावणाले सैन्यात जयकार घालका अशें म्हणून आदेश दिता तशीच आनी सक्कड ताका रोडारी ताका हनुमंताक तंडून घेवन व्हरून मेरवणिगे करता ती जाल्यार वयी हनुमंता हे सकड ताका केन्ना जायना हनुमंत इतले सकड केल्यार वयी ताका कसनेची एक दुःख जायना ममर्ष सर्व चेष्टितम स राक्षसाम निरामय हे सक्कड राक्षस ताका कितले कष्ट दिता आसल्यार वे तो ममर्ष तडसून घेतलो निरामय जाल्यार ताका कसने जायनी आनी सकड बालाक बंदिले उज्ज दिल्ले जाल्यार वे ताका कसने जायनी हो कन करता म्हूण सांगले रे
तन्नी उज्ज दितात बल्लाक उज्ज लायतात इतलं होड बाळ जल्ला तका अंगवाल बंदिला त्याल बंदिला त्या बल्लाक उज्ज लायतात उज्ज लायल्यारी बल्लाक त्या अंगवाल्याक उज्ज लागून घेऊन बाल सकड लसूण वचका आशिल्ले त्याल गल्ला नव्हे त्याल लायल्या निमित्त सक्कड बाल लसूण वचका आशिल्ले जाल्यारी तक्का बल्लाक वाल्मिकी रामायणांत स्पष्ट जावन वयला तक्का लागल्यार वय हनुमंतू म्हाका केन्ना उज्ज मणक्यात दिसतना थंड जाल्यार मणक्याची जातास म्हणून हनुमंत सांगून घेता थंड जातास काय ताका बल्ला उज्ज लागल्यार थंड जातास की अशें कोणाक पुणी जाल्ला हांवें खंय पुणी उज्ज लागल्यार आमी दूर थंय खंय खंय उज्ज लागल्यार आमकां हांगा दूर दाखोवनूच आमकां लस्त आसता हनुमंताल बल्लाक उज्ज लागल्यार वय ताका थंड जातास खंय कसल्याक म्हूण सांगल्यार हनुमंतो अग्नील बशी खंयकी वैरस तवरी पळयलें तारतम्य अंतू हनुमंत म्हूण सांगल्यार वैरस अग्नि अवमः विष्णु परमः म्हूण सांगून घेवन विष्णु हायेस्ट असल्यार अग्नी 15th कक्षा अग्नी 15th कक्षांतू अग्नी आस हो तिन्नीच कक्षांत हनुमंत ब्रह्मवायू अशे तिन्नी कक्षांत आनी तिन्नी कक्षा म्हूण सांगल्यार जस्ट एक मेटल म्हूण न्हय एक मेटला देखून अन्य मेटलाक कितली कोटी शक्ती आसा तांकां 15th देखून 14th वरचे कितली कोटी पट्टू शक्ती तांकां चड अशी वयर वत्तची अनंत पट्टू शक्ती हक्का हनुमंताक तागेल 3rd लेवलांत आस हो अग्नी कसन करचें साध्य आस एक अन्यक कन म्हूण सांगल्यार उज्ज लावका म्हूण सांगल्यार खंय पुणी उज्ज लागका म्हूण सांगल्यार मेन कॉन्स्टिट्युएंट कने उज्जो खंय पुणी आमी तुमकां एक एक्सपेरिमेंट कोरका चेडवांक सकड एक्सपेरिमेंट कोरका म्हूण सांगल्यार एक दिवो लायली ती दिवो लावन ताचे वयर एक ग्लास घाल्यार उज्ज कितले वेळ जळटा एक 10-15 सेकंड नव्हे मागीर वडोवन वता कसले वडोवन वता ऑक्सिजन ना थंय ऑक्सिजन ना तशें जावन ते उज्ज वडोवन वता ऑक्सिजन दवका उज्ज लागका म्हूण सांगल्यार ऑक्सिजन दवका मरुत सको हुताशना म्हळ्यार अग्नीक एअर जावका एअर म्हळ्यार कोण वायून अग्नीक वायू असल्यार मात्र अग्नी जळचे वायू ना म्हूण सांगल्यार अग्नी जळनाची तसल अग्नी वायूक जळोवचे साध्य स्वे मरुत सको हुताशन हो हुताशन जीवन कोर घेवन आसचेची ऑक्सिजना निमित्त ऑक्सिजन ना म्हूण सांगल्यार उज्ज वयना तशी हनुमंतू वायू ना म्हूण सांगल्यार उज्ज लागनाची तसले हनुमंताक हो उज्ज लागोवचे साध्य स्वे लागनाची तो मणिदीप मणके आसता काय तागेले बल्लावेरी हन्नी लगता साती कण मी उज्ज लायल्यार वे मणिदीप मणके एक सान दिवली मणके आसना वे उज्जो लागताच नामू हनुमंताल बल्लाक म्हूण पळयता साती हनुमंत सांगता हांव तुमी म्हाका भोंवडायलींत नवे हांगा सक्कड राउंड मारेडशिलीं ती हांव कसल्याक न्हूतच आशिल्लो म्हूण सांगल्यार तुमगेले खंय गल्लींत कणकंच बिल्डींग आस खंय आस म्हूण पळोवचे खातीर रब्बिलो आत्तां ते बिल्डींग सक्कड हांव नाश करता राब म्हूण होड जावन तागेले देह होड करून घेवन संपूर्ण लंका नगरीक वचून घेवन ताका सक्कड पळयला तो ऑलरेडी तवळी सान बिडाला समूप रूप जावन आयिल्लो ताणें पळयला अत्तवे ताका मेरवणिगे केले ताणें पळयला तो सक्कड एक बिल्डिंगा वयर वचून घेवन उज्ज लागून संपूर्ण लंकाक विश्वकर्म निर्मित जावन आशिल्ले संपूर्ण लंकाक उज्ज लावन लसून घालून सोडता असले एक अद्भुत पराक्रम हागेले हनुमंताले आनी ते विश्वकर्म निर्मित नगरी कशी हे एक उज्जा निमित्त लसून गेल्ले म्हूण सांगल्यार तो सांगता ददाह तस्य तेजसा हे बरी हे अग्नि निमित्त जाल्लें कार्य न्ही विश्वकर्मा निर्मित जावन आशिल्ले लंकापुरी संपूर्ण जावन लसून वचका आशिल्ले म्हूण सांगल्यार ददाह अस्य तेजसा हागेल तेजस हनुमंताल तेजसा निमित्तची हे लंकापुरीचे दहन जाल्लेले अशें म्हणून बरयता ती हे बरोवन घेवन हे सकड जालें मागीर संपूर्ण लंका नगरीक नाश करून सोडता आनी सकड पळयता काल पळयलां आमी मिशिताम राक्षसाम कुलम तुमी सकड पळयत आसतना तुम्ही सकड पळयत आसतनाच ह्या लंकापुरीक नाश करता अशें म्हूण सांगून जाल्ला ऑलरेडी कालीच ताणें आनी पळयत आसतनाच राक्षस कुल आनी सकड रावण कुंभकर्ण हांनी रावण इंद्रजीत सकड पळयत आसात काय प्रहस्त तांणी सकड पळयत आसतनाची संकड संपूर्ण लंका नगरीक उज्जी दिवन नाश करून सोडलो हनुमंतू असले एक अद्भुत जावन आशिल्लें कार्य करून तो वापास उड्डून घेवन वचून राम तागेले वानर सैन्य सकड राखून घेवन रबलीन थंय सक्कड वापास तो रावण सैन्य वानर सैन्य लगी वत्ता आसतनाची जोर एक शब्द करच्याची वत्ता हनुमंतू हांगा दाखून उड्डून आनी कन्याकुमारी महेंद्र पर्वता लगी येता म्हणत आसतना जोर जावन शब्द करता गर्ज जगर्जच
जोर जावन गर्जन केल्यार हानी सकड हनुमंत आयलो कंजल म्हण निमगू का म्हण तांके उत्कट इच्छा सक्कड एद्र येवन रबलीन के हनुमंता कंजल्ले म्हणतो आनी देवनीची सकडांक एक क्रिकेट मॅच कंजल्ले रिजल्ट वग्गी सांगा म्हण निमगेल मणकेची आनी अर्जंट तांकां रिजल्ट कंजल्ले म्हण सांग म्हणून तो हनुमंत राब हांव वता आसतना मैनाका मेळ्ळो सुरसा मेळ्ळी सिंहिका मेळ्ळी ते सकड सांगना ताका सांगता अशें मेन जावन कने सीते म्हाका मेळ्ळी म्हूण सांगून घेवन ते सांगचे वय तो सीते म्हाका मेळ्ळी म्हूण सांगना पळयला हांव सीतेक म्हणटा दृश्टा सीता फस्ट तांकां ऐकूंक कन वर्ड दृश्टा म्हूण सांगून हांव पळयलो म्हूण सांगून दृश्टा सीता देंवता आसतना सांगता दृश्टा सीता म्हणून तसलें एक अद्भुत हनुमंताल एक सन्न कार्य वयी आमकां अनुकरणीय आमकां एक कशी आमी चोलका म्हणचे एक दाखोवचे खातीर आनी तागेले एक तसल तागे इक्विवलंट आमी योचनवे करचे देना अचिंत्य वळी उमेश भट एक्सप्लेन केले अचिंत्य हे सकड योचनवे करचे देना असल सकड कार्य आमी म्हणून हो थंय दखून वचून घेवन आनी सकड वानर वचून मुखारी मधुवना म्हणून सुग्रीवाल एक वन आसता ते मधुवनाकवे नाश करतात थंय अशोक वनाक नाश केल्लो हांगा सुग्रीवाल वन आशिल्लें मधुवना म्हणून ते नाश केल्लो ते अशोक वन नाश केलेलेक रावणाक कोप येयले हांगा मधुवना नाश केलेलेकाची ते मधुवनाचे एकलो पालक आसता सिक्युरिटी गार्ड तो ददी मुखा म्हणून सांगून घेवन ताका तो वचून घेवन सुग्रीवा कंप्लेंट दिता हे हनुमंत हांगा सकड आयलीन ती येवन मिगेल तुगेले फेवरेट मधुवना नाश केल्ली ती म्हणून रावणाक थंय कोप येयलेले हांगा खुशीत सुग्रीवाक वय वे नाश केले चांग जाले तसले गुड न्यूज हाडली म्हणल्यार आमी तांणी तितले संतोशांत येवन नाश केली ती म्हळ्यार चांगाचे विशय आसका अशें म्हणून सोडता सुग्रीव मागीर तो रामा येवन सीताले चिवडामणी येवन परमात्माले पय्या म्हणून अंतू दवरंग येवन सीता मेळ्ळी अशें म्हणून सांगता जाल्यार परमात्मू आनी कने तुका दिवचें जायना हांव हनुमंता इतलेच सकड मिगेल खातीर कार्य केलें सकड काणी सांगता तो सुंदरकांडाची संपूर्ण काणी एक संक्षेप जावन हनुमंत अशें सांगलेरी राम सांगता आनी कने म्हाका दिवचें तुका आनी कने ना स्वात्मप्रदानम मिगेले हावच तुका अर्पण हावच तुका तुगेल जावन वता हनुमंता म्हूण सांगून घेवन ताका गट्टी दवरून घेवन पटोवन घेता रामचंद्रूची हनुमंताल जावन गेल्लो हनुमंतू केदानवे रामालोची म्हूण असले एक सुंदर जावन आशिल्लें एक कांड आमी 3 दिवसांतू सुंदर कांड आमगेल जल तितले यथाशक्ती यथामती आमी चिंतन करचेक प्रयत्न केले ती आयकलेले तुमगेल सगळ्यांकाची हांव धन्यवाद सांगता तशीची नरसिंह भट मामाल फॅमिली आस तांणी वय आतां 7 दिवसांत वयी भारी आमी कन निमगेल्यार वय आमके कने हांव सांगल्यार वय तशीच तांणी भारी चंद करून सहकार दिवन आमके एक हे सुंदरकांडाचे एक चांग जावन जज म्हणके केल्ली ती तांकांय तशीची कमिटीन तूं एक वेवस्था करून आमके एक अवकाश दिलेले कमिटीक वय धन्यवाद सांगताची गेल कने चूकी जावन आसल्यारी सज्जनान माफी कोरका म्हण निमगे तशी हे कृष्णार्पण करता जय वायु हनुमंत जय भीम बलवंत जय पूर्णमतिवंत जय सलहो संता ಅಂಜನೆಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂದು ರಾಮನ ಸೇವೆ ನಂದದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿ ಕಪಿಬಲವ ಕೂಡಿ ಸಿಂಧು ಲಂಘಿಸಿ ಕಳರ ವನವ ಭಂಗಿಸಿ ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರವ ಕೊಟ್ಟೆ ಲಂಕಾಪುರವ ಸುಟ್ಟೆ ಜಯವಾಯು ಹನುಮಂತ ಜಯ ಭೀಮ ಬಲವಂತ ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ जय सलहो संता पार्सार्थी जनारविंदक्य गोविंद गोविंद बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय फाय एक सेकंड फाय द्वादश स्तोत्राचे सर्वमूलाचे चिंतन आम्ही कंटिन्यू करता ती फाय द्वादश स्तोत्राचे गुरुराज भंडारकर म्हणून मैसूरात दुखून तो एकलो येतस सान प्रायात चल्लो ताणे 16 वर्स असतानाची गुरुराज भंडारकर विषय तो 16 इयर्स असताना 9th 10th स्टँडर्डांत असतानाची डॉक्ट्रिन्स बुक नाव कार्डिनल डॉक्ट्रिन्स ऑफ मध्वाचार्य म्हणून बुक बरयला आमकां आत्ताय वचूचे अर्थ जायना तो 9th 10th असतानाची तसले एक बुक बरयलो तसलो एकलो चल्लो आतां तागेले इंजिनियरींग जावन काम वता तो तागेले एक द्वादश स्तोत्राचे फाय एक आस फाय दखून वयरी 4th फ्लोरारी हे प्रवचन मालिका स्टार्ट जाता फाय दखून एक वारस आनी एक वारस आमगेले फाय द्वादश स्तोत्र परा दखून भागवताची काणी स्टार्ट जाता सकड 4th फ्लोरार जाता म्हणून
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल जपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने
विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ
वैकुंठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तू भव पाप परिहार भागीरथी तू भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मंगलनगरी मायापुरी मंगलनगरी मायापुरी संग शिशांक घेऊन चारी संग शिशांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला
वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय शब्द परब्रह्म पादरायणु शब्द परब्रह्म पादरायणु व्यक्त सुधीन्द्र गुरुलय चित्तान्तु व्यक्त सुधीन्द्र गुरुलय चित्तान्तु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी